की आख्खी जी कॉन्ट्रोवर्सी जाली, कॉम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब जाली आणि लोकांचो तुम्ही फेथ डिस्टर्ब केलो. त्या स्टेटमेंटाचेर जो वेलिंगकराचो स्टेटमेंट आसा त्या स्टेटमेंटाचेर बीजेपीन एकूय स्टेटमेंट काडूना तें कंडेम करपाक. ह्या हेजेर तुमी कित्याक उगी रावले? जेन्ना एक संघटना वयता आनी मुस्लिमांचे इकॉनॉमीक म्हणजे कांय घेवप ना म्हणून बॉयकॉट म्हणजे एक इंडियना कडल्यान दुसरे इंडियन सांगता की तें घेवप ना. ह्या हेजेर तुमचे कडल्यान अजूनय एकूय स्टेटमेंट कित्याक येयलो ना खंडन करपाचो? पूण तुमी उर्फान मुल्लान जेन्ना काणकोणचो इश्यू जालो मुस्लिमाचेर त्या हेजेर तुमच्याच पार्टीच्या लिडराचेर त्याचे स्टेटमेंट तुम्ही खंडन केले आणि तुम्ही सांगले की तो स्पोक्सपर्सन न्ही आणि तो स्टेटमेंट तेका पर्सनल म्हणून. अलेक्स सिकेरान टीएनएचेर स्टेटमेंट केलो त्या टायमार तुम्ही इमिजिएटली रिएक्ट जाले आणि तुम्ही सांगले की तो स्टेटमेंट ताजो रॉंग आणि ताका सांगले तो स्टेटमेंट फाटल्यान घेवपाक लायलो. जाल्यार तुम्ही वेलिंगकराचो जो स्टेटमेंट आशिल्लो जितूंतल्यान तशेंच लोकांचे सेंटिमेंट्स म्हणजे हांव फक्त क्रिश्चनाचेच म्हणना, सेंट फ्रांसीस झेवियराक मानपी आमचे ताका गोंयचो साहेब म्हणटात ताका मानपी सगळे धर्मातले लोक आसा त्या सगळ्या धर्मातल्या लोकांचो तुम्ही सेंटिमेंट हर्ट केलो तेन्ना बीजेपीन अजूनय तेजे स्टेटमेंट कित्याक कंडेम केले ना? सो ह्या हेजेर सदानंद तानावडेन स्पश्टीकरण दिवचें.